तूं जर फुलां विकताय तूं फुलकार, तूं दूद विकताय तूं दूदकार. ते पोटा खातीर तूं करताय न्ही पूण अभिमानान म्हूण तुका म्हणूंक जाय जाल्यार मागीर हांव तांकां म्हणटा आमची जात एकूच जेजूची. आमी जेजूची न्हय म्हणटा आमची जात जेजूची आनी ताचे भायर ना. मागीर पाद्रींकूय म्हाका सांगचें म्हणटा तूं बामूण पाद्री म्हणटा जाल्यार फादर तूं क्रिस्तांव न्हय न्हय न्हय, एकूच तूं पाद्री जा नाजाल्यार बामूण जा, दोनी एकठांय घालूं नाका. उदक आनी तेल एकठांय मिसळ करूंक जायना, सेपरेट दवरूंक जाय. पूण आमचो लोक आजून क्रिस्तांव म्हणटा पूण आपल्या आदल्या धर्माचें चुकीचें चिंतप घेवन जियेता. आमच्या आदल्या धर्मान जायत्यो बऱ्यो गजाली आसल्यो त्यो आमी घेवंक जाय आनी आमी घेतल्यात. देखीक पळय आमी पातोळ्यो करता न्ही ऑगस्टाचे 15 तारखेर, ती परंपरा आमकां खंयसून आयली? आमच्या आदल्या धर्मांतल्यान. कित्याक आमची हिंदू भाव भयणी नागपंचमीक पातोळ्यो करतात, आमी सायबीण मायेच्या मानाक पातोळ्यो करता. ती चवथेक नेवऱ्यो करतात आनी हेर गजाली करतात. आमी नेवऱ्यो केन्ना करता? नातालांक करता. ह्यो बऱ्यो गजाली. पूण ही जात वेवस्था आसा पळया ही आमी सोडून दिवंक जाय. कोणाच्या तकलेन जर आजून आसा आपूण बामूण क्रिस्तांव, हांव चाड्डी क्रिस्तांव, हें सगळें भायर घालून आमी सगळीं एक. देखून म्हाका एक फावटी दिसता ही गरजेन वो लोक असो पसरून कित्याक बसता काय, म्हणजे तांकां दुसऱ्या वांगडा बसूंक नाका काय, जातीक लागून काय, असो दुबाव म्हाका येता एक फावटी. कित्याक आमी एकठांय बसना? कित्याक आमी एक म्हणलें चिंतप आमच्या मदें आजून येवंक ना. हांव म्हाका तूं तुका देव समेस्तांक म्हणल्या एका चुकीच्या संवसारांत आमी जियेता काय, हो प्रश्न म्हाका पडटा. अशें हांवें खंयच पळयलें ना. हांव मुंबय थावन मंगळूर शारांत आनी कारवार आनी होन्नावर आनी कितल्या कडेन इगर्जेक वेता. लोकांक एक फावटी सांगल्यार पुरो, मागीर लोक सगळो बरो एकठांय भशेन बसता. हांगाच बसना कित्याक म्हाका समजना. खंय तरी आमकां कीड लागल्या, कीड. आज हांव मागतां तुमच्या पासत ही कीड देव तुमच्या मदली काडूं आनी आमच्या लोकां मदें आमी एक म्हणलें चिंतप येवं.